येवकार हा समृता खणगावकर, सुरखपळ्याच्या हेडलाईन्स। मयेच्या शेतांक पाड घातलेल्या आदल्या खणवाल्यांक आदी दियात ख्यास्त, शेतकारांक लुकसाण भरपाई दियात आणि उपरांतच दुसऱ्या कंपनीक लीज दियात, ना जाल्यार खण येरादारी सुरू करपाकच दिवचे नात। मयेच्या शेतकारांची सरकाराक थेट शिटकावणी। जुवारी न्हंयचेर आशिल्ल्या फोंडा आनी सालसेत तालुक्याक जोडपी महत्वाचो लायफलायन बोरी पूल जाला हुस्क्याचो विषय। पुलार खड्ड्यांचे राज्य, बेगोबेग घालात जाग्यार, मागपाक लागल्यात लोक। दिवचले रेड्या पाड्यांच्या झुजात गाडयो चलोवप्यांचेर काळ, रात दीस रस्त्यार भोंवतात गोरवां, गोरवांच्या धनयांक कांयच पडिल्ले ना, सरकारय प्रस्न सोडोवपाक अपेस, वाडत चल्ल्या अपघातांचो धोको। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। मयेच्या शेतांक पाड घातलेल्या खणवाल्यांक आदी ख्यास्त दियात, शेतकारांक लुकसाण भरपाई दियात आणि उपरांतच दुसऱ्या लीजधारक खण कंपनीक वेव्हार करपाची परवानगी दियात, ना जाल्यार खण येरादारी करपाक दिवचे नात। मयेच्या शेतकारांनी सरकाराक थेट शिटकावणी दिल्या। आदी आयकुया बसकेत शेतकारांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक विचारिल्ले सडेतोड प्रस्न। आम्ही त्याप्रमाणे त्यांना जे किती जाय ते डॉक्युमेंट सबमिट कर सांगले का आणि त्यांच्याने आता विदाउट पंचायतचे एनओसी घेऊन त्यांच्याने आता ऍक्टिव्हिटी केली स्ट्रक्चर हा एनओसी घेणं सर त्यांच्याकडे यापुढे त्यांच्याने दोन विषय शेत करून ना करूंकूच मेळना जाल्यार मानाय कितले घालपाचे थंयसर आनी करपाचे। भात मेळटले आमकां 20,000चे आणि 25,000 खर्च करूया थंयसर। सिक्युरिटी एजन्सी आसा ना प्रिफरन्स ना जाल्यार खरं सांगला पळय सांगता ना जाल्यार तुम्ही घेऊ शकता तशें सर आता कंपनीच्या ऑफिसरांनी एक्सेप्ट केलं की कालवी शेती आई मायाक म्हटलं तसं माझा एक तुमच्या समस्या प्रश्न हा जे त्यांच्यानी लीज घेतला सार्वजनिक ते लिजाचे जे पीत आहा ते शेरवान एक क्षेत्रांत पडटा का मये क्षेत्रांत पडटा ते मातशें तेंच्यांनी सांगचें। ब्लॉकाचें नांव हा ब्लॉक 2 शेगाव मये गुजरात क्षेत्रांत सांगपाचें काय ना थंयसरले जो व्हाळ आसा वयर माती गेली किंवा न्हंय फुल्ली हेचेर कोणी इन्स्पेक्शन केलें? ऑनरेबल कलेक्टर येयलो, ऑनरेबल मामलेदार येयले त्या टायमा वयले किंवा थंयसरले पंचायतीक विश्वासान घेतले तुमी हा बाबा इन्स्पेक्शन करूया आता हेजे दीस सोंपले आनी वयर माती गेली नुस्तें पिकोवूंक शकना थंय ही नुकसान भरपाई कोण दितलो? चौगुलेन आता हात वयर केल्या तो गेलो तुमची ऑर्डर सुद्धा हाली ह्या रिसेंट ऑर्डर आहा तुम्ही साहेबा तुम्ही हांगा बसलेले आसतना तुम्ही ऑर्डर दिल्या की कंपेन्सेशन तेंचे चालू दवरचें म्हणून। ऑर्डर कोण फॉलो करता? कित्याक फॉलो जायना ऑर्डर? परत आमी तुमच्या कडेन येवपाचे ऑर्डरीक लागून हो खंयचो न्याय खंयचो? जाल्यार तुम्ही हे साळगांवकार न्हू कोण येवपाची गरज ना, तुम्ही फाटले सगळे क्लियर करचे पडटले। क्लियर करा आयज गांवकारवाडा भागांत जे परिसरांत सावधान हे शेत आसा आमदार त्या भागांत प्रॉब्लेम कितें? ड्रेनेज सिस्टम पूर्णपणे ब्लॉक जाल्या आणि हे केन्ना पासून ज्या वर्सा पासून मायनिंग चालू आसा तेन्ना पासून हे सिल्टेशन जाल्लें आसा। तेजी कोण दखल घेयना। शेतकऱ्यांक कित्याक येवचें पडटा तुमच्या पर्यंत? तुमच्या कोर्टान आमी सनदी घेयले तुम्ही म्हणटा शेत कित्याक करूंक? कारण पयली केस आमची हे जाली फायनल जाली कंपेन्सेशन हे जालें प्रत्येक वर्साक तुमकां कलेक्टराक येवचें पडटा, परत कलेक्टरा कडेन येवचें पडटा, मामलेदारा कडेन येवचें पडटा हे घेवपाक कंपेन्सेशन मागपाक। ऑर्डर जाली ती मान्य ना तुमकां, मान्य आसल्या उपरांत दिलें तुमी परत कित्याक येवचें पडटा? हेजें कारण कितें? शेतकार बेकार आसा म्हणून तुमी हाडटा परत परत? तांकां शिक्षा कित्याक ना? पयलीं तांकां शिक्षा करा, हे आमकां त्रास केल्या ना जाल्यार तुमी मायन चालू करूं नाका, तुमी खंयच्याय पद्दतीन थंयसर आमी आग्यार रावतले। आधी मयात चौगुले कंपनी मायन चलयताली, आता चौगुले कंपनी बदलात दुसरी कंपनी ही खण चलयतली। आदल्या खणवाल्यान शेतकारांक जे त्रास करून दवरल्यात, लुकसाण केलां ते शेतकार इतली वर्सां मामलेदार डेप्युटी कलेक्टराक सांगत येयल्यात, निवेदनां भेटत येयल्यात, पूण त्याचो सोक्ष मोक्ष अजून लायलो ना। अशें आसतना दुसरी कंपनी खण सुरू करपाक दिली जाल्यार रस्त्यार येवपाची तयारी मयेकारांनी दाखयल्या। आज बरें दिसलें की आमचे आमदार आणि डेप्युटी कलेक्टर यांच्यानी मायनिंग सुरू करच्या पयलीं शेतकऱ्यांचे ग्रीव्हन्सीस आयकपाक लागून बैठक आपयली
ह्या बैठकीन आमचे विशय आमी मांडलेले आसा. कारण हे विशय आमी मांडितूच आसा. गेली 20 वर्सां तरी सारखे सातत्यान त्या विशया फाटल्यान आसा. जरी कंपेन्सेशन विशय हो पेंडींग आसलो तरी म्हत्वाचो जो विशय आसा जे फाटल्या मायनिंगवाल्यांनी डिस्ट्रक्शन केल्ले आसा तो मुद्दो म्हत्वाचो आसा. आनी आयच्या बैठकीन तेंची वानवा जाली. म्हणजे थंयसर फाटले जे कंपनी ज्यांनी पिड्यार केल्ले आहा ते कोणूच हांगासर ना उपस्थित. त्याच बरोबर मायनिंग डिपार्टमेंट आनी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या डिपार्टमेंटाचे प्रतिनिधी जाय आसले. तेंचे ते आसल्या कारणानूय तेंचे मुद्दे कितें आसा हे तांकां कळपाक मुश्कील जाला. कारण खरी गरज जी आसली जेन्ना मायनिंग खंयची एक लीज सोंपता आनी लीज सोंपल्या नंतर दुसरें लीज दिवपाक जाय जाल्यार त्या लिजाच्या टायमार त्या मायनिंगवाल्यान कितें डिस्ट्रक्शन केलें हेचे शहनिशा करची पडटा. आनी ती शहनिशा करतना तेंच्यांनी खंयसरूच सर्वे करूंक ना. खंयच्याच डिपार्टमेंटान किंवा खंयच्या पंचायतीकूय विश्वासान घेवंक ना किंवा लोकल प्रतिनिधी आहा शेतकारी आमचे बांधव आसा किंवा शेतकाराच्यो संस्था आसा हांकां कोणाकूच विश्वासान घेवंक ना आनी ते इन्स्पेक्शन करूंक ना. आयज फाटल्या कंपनींनी जे कितें त्रास केल्ले आसा ते सगळे थंयसर वस्तुस्थिती तशीच आसा. तितून हें जेन्ना नवें करता तेन्ना नव्याची तितून आनीक भर पडटली. जाल्यार आमची इतलीच मागणी आसा की हें फाटलें पयलीं क्लियर करचें आनी मागीर नवीन मायनिंगाक हात घालचो हीच आमची मागणी आसा. बसकेक मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेठ हजर आसलो. मामलेदार डेप्युटी कलेक्टरा बरोबर तेणें शेतकारांचे म्हणणें आयकलें. कंट्रोल्ड मायनिंग जावपाक जाय अशें आपूण खण मंत्र्या कडेन उलयलां. शेतकार आनी कामगारांच्यो मागण्यो जाग्यार पडल्यो जाल्यारच खणीचो प्रश्न सुटावो जावं येता अशी आस्त तेणें उक्तायली. आयकात. जो तेंच्यांनी मॅटर कोर्टात येल्लो आसा म्हणजे तांकां दिवचें पडटा पण तेंच्यांनी कोर्टात येता. पण जी गोष्ट तांकां हात पडटा दिवपाक ती तांकां केल्या शिवाय चुकचें ना. आनी ह्या फावटी जे आमचे ग्रामस्थ आहा ते ठाम आहा ह्या विशयाचेर म्हणून तेंच्यांनी गंभीरपणे ताचो विचार करपाक जाय. ट्रक ओनर्स एसोसिएशनाचे जे प्रश्न आसा ते येणाऱ्या दिसांनी कॉन्ट्रॅक्टाक न दिता जशें तेंचे डिमांड आहा जशी कंपनी चौगुले कंपनी डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट आपूण ऑपरेट करताली तसो तेंचो जे डिमांड आहा ते डिमांड तेंचे ताचे फुलफील जावपाक जाय. कामगारांचे जे डिमांड आहा त्या पद्दतीन तेंचे बी डिमांड जावपाक जाय फुलफील. अशें सगळ्यांचे डिमांड जर वेवस्थीतपणे जर जाले जाल्यार ते मायनिंग सुरू जावपाचे शक्यता आसा. आनी आमी हेका जो तेंचो रिजल्ट जसो येतलो पॉझिटीव रिजल्ट येयलो जाल्यारूच आमी हाका सहकार्य करतले अशेंय हांव सांगूंक सोदतां. ह्या डिपार्टमेंटाचे हाताचे मंत्री आसा मायन डिपार्टमेंटाक तांकांय सांगलेलें आसा आमच्या पद्दतीन सांगलेलें आहा. लोकल प्रतिनिधी म्हणून तांकां निवेदन दिल्लें आसा की कंट्रोल मायनिंग जावपाक जाय. सगळे समतोल सगळ्यांचो विचार करूनच मायनिंग जर चालू जाता ताका आमी सपोर्ट करतले. दुसरो विशय आहा तो कंपेन्सेशनाचो. आमकां जशें सरकारान ठरयल्लें आसा आनी कंपेन्सेशन जे बंद जाल्लें आहा तेन्ना पासून आयता पर्यंत तेजें कंपेन्सेशन मेळोंक ना. हें सुद्दां कंपेन्सेशन मेळोवपाक जाय आनी हें मायन चालू करच्या पयलीं दिवपाक जाय ही आमची ठाम मागणी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी मुझेफ शेख. जुवारी न्हंयचेर आशिल्लो फोंडा आनी सालसेत तालुक्याक जोडपी महत्वाचो लायफलायन बोरी पूल आता प्रवाशांक हुस्क्याचो विशय जाला. ह्या महत्वाच्या पुलाचो रस्तो खड्ड्यांनी भरला. दर दिसा सुमार 30,000 गाडयो ह्या पुला वयल्यान धांवतात. बेगोबेग दुरुस्ती करपाची मागणी वाडत चल्ल्या. पुलाचे स्थितीचेर आमचो रिपोर्टर कृष्णा नायकान उजवाड घातला. पळयात. आमी जे आसात ते आतां बोरये पुलार आसात आनी हे पुलार दर सदांच रस्तो खराब जाल्लो उरता. आनी आतां जर हेजे कंडिशन अशें आसा की जे रस्त्याक बारीक बारीक फोंड पडलेले आसात आनी ते जर फोंडाक गाडी पडली गाडी घुसळटात आनी केन्ना एक्सिडेंट जावपाचे. टू व्हिलरां तर खूब चान्सीस आसा एक्सिडेंट जावपाचे.
ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की हे जे फोंड पडिल्ले आसात उडोळ पडिल्ले आसात ते मातशे पुरोवन घेवचे व तांकां डांबरीकरण करचें अशें लोकांची मागणी आसा. कित्याक ऑलरेडी पुलाचें काम जें चलता स्टनिंग करपाचें काम भितरल्यान चलता, वयल्यान जें आतां जे फोंड पडलेले आसात ताजे गाडी केन्नाय वयर उसळून भायर पडूंक शकता अशें लोकांचें म्हणणें आसा. ताका लागून लोकांचें मागणी आसा की हो बेगीचे बेगीन पूल आसा रिपेर करचो. तुम्ही म्हणता तशें कंप्लेन ही आसाच, खड्डे आसात, जॉयंट्साचेर मातशे त्रास जाता. पूण आतां हांवें जेन्ना डिपार्टमेंटा कडेन उलयलो तेन्ना 4 ते 5 फ्लोराचें पोंच्यान कार्बन रॅपिंगाचें काम चालू आसा. सो तें स्ट्रेंथनिंग ब्रिजाचें स्ट्रेंथनिंगा खातीर आमच्या एज तुमी जाणा ती सॉल्टी एरिया, सो रस्टिंग एवॉयड करपा खातीर हें काम चालू आसा 4 ते 5 कोटीचें. एपार्ट फ्रॉम दॅट तेणी म्हाका कितें म्हणल्यार जॉयंट्स जे आसा ते आमी करतले, बट तांकां क्लोजर मेळना. क्लोजर आतां एक म्हणजे आमच्या गोवोरमेंटान दिवपा जाय न्ही, 1 डे तरी क्लोजर जाय तांकां. ब्रीज अरावंड म्हाका दिसता 421 मिटर आसा. सो हे 421 मिटराचे ब्रिजाचें काम करतलो जर सर्फेसींग करतलो जाल्यार हार्डली तांकां एक 2 दीस ते 4 दीस मे बी, म्हाज्या अंदाजान, आय एम नॉट दॅट एक्सपर्ट, तितून हांव वचना, बट हे गोवोरमेंटान जाता तशें तांकां रातचे जाल्यार रातचे क्लोजर दिवन ते हळू करून घेवचे. त्या क्लोजरा खातीरच उरला हो मेन हें आसा. आनी सरकारी आमच्या तसो म्हणजे प्रॉब्लम काय ना, कित्याक हो आनी जितलो ट्रॅफीक आसा पळय हो ट्रॅफीक सरकाराच्यान एक रातीन डायवर्ट करूं येना, कित्याक सगळ्यांकूच मार बसतलो. सो हळू ही कामां जातली. आनी खणाचे म्हणटा ते बारीक बारीक जे आसात ते इमिडिएट करपाक लायता. पूण जे जॉयंट्स सर्फे ते 30 मिटराचे जे जॉयंट्स आसा पळय तांकां मातसो टायम लागता, कित्याक तो क्लोजर घेवंक. लोकांना आनी एक डिमांड आसा की जे पुलान व्हडली गाडी जी येता, हायवे लोडेड गाडी येता त्यो बंद करच्यो आनी डायवर्ट जावचे म्हणून. हय, पूण खंयच्यान करतले ताका एक्सपर्टांनी सोल्युशन काडपा जाय न्ही. जुवारी ब्रिज आहा न्ही आतां, जुवारी ब्रिज आसा, जातले थोडे म्हाका दिसता डायवर्ट जाला. पयलीं जसो ट्रॅफीक येतालो तसो आतां येना. आनी दुसरो आमी मेन म्हणल्यार जेन्ना आमचो हो आमच्या MLAन हो प्रपोज्ड ब्रिज केला पळय आनी प्रपोज्ड बायपास केला पळय तो जालो की आमचे सगळे प्रश्न सुटावे जातले. पण हे खातीर आमकां 3 ते 4 वर्सां मातशे त्रास जातले. त्या खातीर आतां तुमी पळयलां आसतलें हायवेचें वायडनींग करता आमचे एक्झिस्टींग हायवेचें. सो हें बरी गजाली. म्हणल्यार म्हाजी म्हायती प्रमाणे हांव हे फिल्डान आतां पंचायतीन जवळ जवळ 20 वर्सां आसा पळयता. 20 वर्सांसून ब्रीज ऑफ ओल्ड आशिल्ले कारणान जाल्यार जवळ जवळ 15 वर्सां 20 वर्सांनी ते ब्रीज हो वीक जाल्लो आसा आनी रिपेर ते मेरेन रिपेर करी तेच आसा. पूण तो आतां कसो रिपेर आनी टॅक्निकल जे आमी जेन्ना इन्क्वायरी करता टॅक्निकल म्हणटा तो ओके आसा, फक्त रिपेर करून तो कांय सद्या प्रॉब्लेम ना. पूण एक असो आमकां हांगा बोरी गांवच्याक एक असो भंय जाला की ब्रीज वीक आसा हो सगळे आमच्या गांवाक खबर आहा आनी केन्ना कितें जाय तें सांगूं जायना. ते केन्नाय कितें जावपाक शकता. पूण आमचो डिमांड आसा की गोवोरमेंटान तेजेर लक्ष घालपाक जाय, कित्याक इन्सिडंट जावन मागीर तेजेर हें करप म्हणजे उपाय करप ते रॉंग आसा. तेन्ना कितें जावचे पयलीं तेजेर उपाय करपाक जाय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, सुभाशीश गोवेकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. रेडेपाड्याचे झूज आनी झाडांचेर काळ आदली ओपार. आता नव्यान ही ओपार म्हणटाना बैल गोरवांचे झूज गाडयो चलोवप्यांचेर काळ म्हणूं येता. मुळगांव दिवचले असले अणभव येवपाक लागल्यात. दिवचले अजून रस्त्यार थपकल मारून बसपी वा झगडपी गोरवां दिश्टी पडटात. गोरवां धनयांक कितें पडिल्लेच ना आनी उपाय काडपाक सरकाराक जाले ना. पुलिसूय कितें करिनात. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. सध्या स्ट्रे कॅटल प्रॉब्लम हो दिसान दीस वाडत आसा आनी सगळेच कडेन हायवे तशेंच इंटरनल रोड्स हांगा जी गोरवां आसा ती रस्त्यार भोंवताना आमकां दिश्टी पडटा. रातचे तशेंच दिसाचे बी तेंचे जे प्रॉब्लम्स आसता ते ट्रॅव्हलर्स आसता, गाडयो आसता व्हडल्यो व्हडल्यो तांकां सोंसचें पडटा. तशेंच तेंच्या लागून मोठे एक्सिडेंटूय जाता. आमी हालींच मुळगांव हांगा पळयलें की एक बैल जे आसा ते झगडटाले, ताका रातचे तेन्ना खूब ट्रॅफीक जामूय थंय जाल्लो आनी अशें जालें जाल्यार
मोठे ॲक्सिडेंट घडपाची शक्यता आसा. ऑथॉरिटी जी आसा ती सांगतात की जे गो रक्षक आसा तांकां सांगलां की स्ट्रे कॅटल उखलून व्हरचें म्हणून, पूण तशें जाल्लें दिसना. दिसान दीस त्यांची जी संख्या आसा रस्त्याचेर ती वाडतच आसा आनी दिसाचे तशेंच रातचे ही कॅटल्स जे आसा ते रस्त्यार भोंवतात आनी खुबशे ॲक्सिडेंटूय जाल्या, कोणाचो जीव गेला त्या कॅटलां खातीर. तशेंच कोणें आपले जे इंजर्डूय जाल्या त्याची जबाबदारी कोण घेतलो? हे ओनर्स गोरवांचे की सरकारान हेजेर कडक अशी कारवाय करपाक जाय. तेन्नाच हे जे स्ट्रे कॅटल्स आसा रस्त्यार भोंवपी ती कमी जातली आनी जीव लोकांचे वाचतले. आतां गाडयो वाडल्या आनी रस्ते आसा तशेंच आसा, थोडे एक्सटेंड जाल्या, पूण गोरवां असल्या कारणान ती रातची दिसना. सगळे कडेन लायटी नासता, थोडे कडेन काळोख आसता आनी काळी जी गोरवां आसता ती दिसना. ताका लागून एक्सिडेंट जाता. हाचेर सरकारान तशेंच लक्ष दिवपाक जाय आनी जे ओनर आहा कॅटलांचे तांचेरूय कडक अशी कारवाय करपाक जाय. तेन्नाच हे जे इन्सिडंट घडटात ते कमी जातले आनी खुबश्या जाग्यांचेर तेंचे मोठ्या संख्येन खुबशीं गोरवां असतात तेंचेरूय सरकारान लक्ष दिवपाक जाय. हायवेंचेरूय आसता आनी इंटरनल रोडाचेरूय. तातूंतय पंचायत तशें म्युन्सिपालिटीन हांचेर कारवाय करपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार आनी सानिका नागवेकर. बुधवारा आगाळी फातोड्डा सेंट अँथनी चॅपलात आंकवार मारियाची परब व्हडा उमेदीन मनयली. व्हडा भक्तिभावान लोकांनी सायबिणीचे बेसांव घेतले, तशेंच परबी भेटयली. पळयात फादर फ्रँकी फेर्नांडीसान दिल्ली म्हायती. मोगाळ भावनारो आयच्या पवित्र सभा आंकवार मारयेची देवा मातेची परब समारंभ तेन्ना मारयेची परबेची आमी सगळ्यांक बरी परब हांव येता. देवान तुमचे मारयेचे विनोदे सुबा आशिर्वाद घाल. आमचो आदलो पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो म्हणटालो, मारिया जावन आसा चकचकीत लोके आमची पावलां सर्गीचे वाटेर. मारयेची देख आमी आपणावया आनी आमचें जिवीत भागीबोध आनी पवित्रपणाक पावयता असले देवान तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद घाल. आनी वेगी वच जाल्यार मारिया सुसे आनी खावणेक दवरलेलो बाळूक गोवड्यांक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोले, ताचे सोब तांकां गमून आयले आनी गोवड्यांनी तांकां सांगली. ती खबर आयकून सगळीं ओछ्याक जाली आनी मारिया सगळ्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत घडोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोले तशें सगळें आयकलें आनी पळयल्या उपरांत देवाची वळवीक आनी वाखाणणी करीत गोवडी परत गेले. बाळकाची सुनोद करून 8 दीस मरतूच तो आपल्या आवयचे कुसव्यान सोपोवचे आदींच देवदूतान सांगलोले परी जेजू म्हूण नांव ताका दवरलें.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. आयज नितळ मळब आणि सुके हवामान अणभवपाक मेळटले. उदेंते वटेनच्या उण्या वातावरणीय वाऱ्याक लागून सुकेपण तिगून दवरला. फुडल्या काळात पावस पडपाची लक्षणां दिसनात, पूण फुडल्या कांय दिसांनी सकाळी आणि सांजवेळार हलके ते मध्यम धुके वा दव पडपाची शक्यताय आसा. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत सुके हवामान आयले. मुरगांवात चडांत चड तापमान 35.4 जाल्यार पणजे 22 नोंद जाला. हे तापमान सामान्य परस मातशे वयर आशिल्ल्यान राज्यभर उबदार वातावरण पळोवपाक मेळटा. फुडें तापमान स्थिर उरतले. सप्तकाच्या शेवटाक चडावत तापमान 34°C, आर्द्रताय पातळी 50% ते 80% मदीं उरतली, जाका लागून उष्ण आनी सुकी परिस्थिती निर्माण जातली. IMDन गोंया खातीर हवामानाची कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. राज्याचे दर्यादेगेर स्थिती शांत आसा, पूण मन्नाराच्या आखातांत वेगान वारो गळटलो. नुस्तेमाऱ्यांनी जतनाय घेवची IMDचो सल्लो. गोंयांत सुके हवामान. गोंयांत उदेंते कडल्यान गळपी वारो चालूच. सकाळी आनी सांज वेळार उथळ ते मध्यम धुके आनी दव. आर्द्रतायेची पातळी 50% आनी 80%. तापमान कमी चड जावपाची अपेक्षा ना. बेरेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान 34°C आनी 20°C. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.